थर्ड डिस्ट्रिक्टचा सांगपा म्हळ्यार म्हाकाय म्हगेले केपें मतदारसंघ हे 5 मतदारसंघां येता. आय एम इनफॅक्ट आय एम पॉझिटिव्ह ऑफ दॅट थर्ड डिस्ट्रिक्ट. देर इज नो प्रॉब्लम इन हॅविंग अ थर्ड डिस्ट्रिक्ट. बट इम्प्लिकेशन कितें फायनान्शियल इम्प्लिकेशन कितें जे कमिटी फॉर्म केली तेजे रिपोर्ट आमी दाखयता. आज म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरांनी मिटींग आपयल्या कॅबिनेटान पयलो घेयला. इट वॉज ऑलरेडी डिस्कस, इट वॉज अप्रूव्ड इन द कॅबिनेट जस्ट फॉर मियर फॉर्मेलिटीज आमकां आपयले. आम्ही तांकां सांगिल्लें बाबा आमचे पयर रिपोर्ट दाखय, रिपोर्टा बेज ऑन लेट गिव अस टायम टू स्टडी एंड देन वी वील सी वॉट इट इज. बट हें ते करपाक सोदनाय. थर्ड थिंग म्हळ्यार झूम आयडेंटिफाय ना कॅपी कोच म्हणून आमकां चीफ मिनिस्टर सांगता. देर आर सेवरल इश्यूज वीच हॅव टू बी कन्सिडर्ड. सो हें जावपा ना की आमकां बाबा हाडले होत फॉर्मेलिटीज आमी मिटींग येवन दाखयली आनी थर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर्म केली. इन दीस वी आर नो ऑपोजिशन नायदर आय एम टॉकिंग अबाउट काँग्रेस पार्टी. We are not in an open not to have that third district. We want that third district, but everything has to be done in a proper way. Report kita lole te jana da pale. So this was a mere formality what the chief minister has done.